कला आणि संस्कृती खात्याचे मंत्री गोविंद गावडे आणि छत्रपती संभाजी महाराजांची भूमिका केल्ले इथे ओशाळाला मृत्यू हे नाटक साखळी बरेच रंगले। मंगळारा रवींद्र भवनात या नाटकाचो प्रयोग जालो। मंत्री गावडे आणि उत्कृष्ट अभिनयाचे दर्शन घडयतना नाट्य रसिकांकडल्यान दाद मेळ्ळी। हेर कलाकारांनी आपापल्या भूमिकांक न्याय दिलो। मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत आणि आमदार प्रेमेंद्र शेठ हांणी रवींद्र भवनात बसून नाटकाचो घोस्त काढलो। नाटक सोंपले उपरांत मुख्यमंत्र्यान गोविंद गावडे यांचे कौतुक केले। ह्या वेळार तांचो सत्कारूय जालो। माननीय मुख्यमंत्री साहेब आपणा सर्वांसमोर तुमचे सगळे किल्ले तुम्ही आमच्या स्वाधीन केले पाहिजे। एवढ्याला भागणार नाही राजे, तुमचा सगळा खजाना तुम्ही आमच्या स्वाधीन फसवू नका राजे, तुमची जान ठेवणार आहे। आमच्या मर्जीप्रमाणे वागाल तर आम्ही तुम्हाला जीवदान देऊ। फर्मागुडी हांगासर आयिल्लो। आज परत एकदा हांव मंत्री गोविंद गावडे हाका खूब शुभेच्छा दिता। तो एक म्हणजे कलाकार आसा, समेस्त गोंयकारांक खबर आसा आनी तेजी कला गोंयकारांनी खुबशे फावटी पळयल्या। हाच्या ह्या नाटकान एकदा परत एकदा साखळेकारांक पळोवपाचो योग हांगासर आयलो, त्या बद्दल शुभेच्छा। मंत्री श्री गोविंद गावडे हांच्यांनी नाटक आज रवींद्र भवन हांगासर सादर केलें आनी आमकां सगळ्या जाणांक नाटक पळोवपाचो योग मेळ्ळो। त्या खातीर खरोखरूच समेस्त साखळेकारांच्या वतीन हांव श्री गोविंद गावडे आनी पुराय ग्रूप हांचे खूब खूब अभिनंदन करता आनी परत एकदा तुमकां शुभेच्छा।